नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कला अकादमीचे थांबिल्ले नवनिर्माण आनी दुरुस्तीचे काम पावसा उपरांत परतून जातले सुरू. कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकरान दिली माहिती. साखळेच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला गाडी ह्या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या दुबाविताक दिवचल पुलिसांन हाडलो गोंयांत. फुडलो तपास सुरू. कुशावती जिल्लो जाल्या उपरांत केपें हेडक्वॉर्टर्स जावचो अशें केपेकार आनी सगळ्यांकूच दिसता. हेडक्वॉर्टर हे केप्यांत जावपाक जाय, सांगता आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार. मनोज परबाचो राजीनामो हो ड्रामा वा प्रँक न्हय. आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन स्वीकारलो राजीनामो. हाचे फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी दिवचो ना राजीनामो. आमी पक्ष व्हरतले फुडें, सांगले अजय खोलकरान. सकाळ मिडियाक रौप्य एबी पुरस्कार. ब्रेल इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेल्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक मेळ्ळो व्हडलो भोवमान. आनी गोंय सरकारान परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत करपाचो मारला उलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो करचो वापर, गोंय सरकाराचे आव्हान. आता खबरो विस्तारान. गोंय कला अकादमीचे थांबिल्ले नवनिर्माण आनी दुरुस्तीचे काम पावसा उपरांत परतून सुरू जातले. कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकरान माहिती दिली. टास्क फोर्स समितीच्या शिफारशी प्रमाण आणि तज्ञांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाला टप्प्याटप्प्यान ही कामां पुराय करतले अशेंय तांणी सांगले. कला अकादमीत गरजेची कामां पुराय जातकीच सांस्कृतीक कार्यावळी आणि वेगवेगळे उपक्रम परतून सुरू करतले अशेंय कवळेकरान स्पश्ट केलें. संस्थेंतल्यो सुविधा सुदारपा खातीर यत्न सुरू आसात आनी योग्य तांत्रिक मानकां प्रमाण नवनिर्माण प्रक्रिया करतले असो उल्लेख तांणी केलो. पळयात. कला अकादमी भितर सांगपा खातीर हांवें पयलीं म्हणलां, ज्यो आमी हाती घेतले उपरांत आमी ओगी रावले नात. ज्यो सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो पयलीं बंद पडलेल्यो त्यो चालू करपाक आमी हें केल्लें आसा. सायमल्टेनियसली टास्क फोर्स कमिटी काडली आसा. त्या टास्क फोर्सा खातीर सुद्दां त्यो कमिटीन परत मिटींग घेवच्यो आनी तेंचो रिपोर्ट आमकां दिवचो, हेजे जेणे करून आमकां फुडें वचपा जाय. ते सुद्दां आमी फाटल्यान लागून पाठ पुरवठा करून घेतले आसा. जे चेन्नई हैदराबादान रिपोर्ट येवपाचो आसलो तोच रिपोर्ट आयिल्लो आसा. आनी शेवटची मिटींग जावन आतां पावसाच्या टायमा भितर काम जे कितें कळ्ळें उरलेलें आसा आनी तेमी सजेस्ट केल्लें आसा ते आमी फुडाराक बंद दवरून आतां जुना उपरांत ते करपाचें आसा. म्हणटकीर त्यो मेन टायम ज्यो एक्टिविटी ज्यो चालू बंद पडलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत जावपाक जाय म्हणून आमी पावल मारले आनी चालू केल्यो बी ऑलरेडी. पण ज्या कामाचे म्हणटा ते आमी डायरेक्ट करूं शकना, कित्याक टास्क फोर्साची नेमणूक केल्ली आसा आनी टास्क फोर्साच्या हेजे प्रमाणे जे कितें काम करपाचें उरलें आसा ते आतां पावसांत चालू करता. तेमी सजेस्ट केल्लें आसा की तुमी जुना उपरांत जे काम आसा ते तुमी चालू करचें, जेणे करून आमकां काम करपाक ते इंडोरूच करपाक न्ही. तशें तें काम आमचें पावस न्ही कितले दीस अशें न्ही. तेमी आतां काम म्हणल्यार ते आमी चालू करतले, आतां जुना उपरांत चालू करतले. म्हणटकीर तें काम एक्झॅक्ट हेजे पर्यंत पीडब्ल्यूडीच काम करतले. ते कितले दिसाचें काम आहा तें कळटलें आसा पळय न्हू. आमी ना ते सगळें स्टेज ऑलरेडी मोडले ती फाटल्यान विषय फाटल्या दिसांनी इतलो बोबाव जालो, हें जालें कितें, ताचो विशय फायनली आउटकम कितें जालें? कितें आउटकम फाटल्या दिसांनी इतले बोबाव जालो पळय, कला अकादमी अशें जालें तशें जालें कामान. ताचो आउटकम कितें जालो मागीर तूं घेवन क्लियर म्हटलेलें पळय आपणाक टायम जावं म्हणून चेअरमॅन घेता तेन्ना आपण ते हेजे पळयतलो टास्क फोर्सा विचारतलो. आतां हांव सांगता सारकें आयकल्लो. आयक सर, तुका तेंच सांगलें. हांवें चार्ज घेतली उपरांत टास्क फोर्स जावन आतां वरस जावन गेल्लें, पूण तेंच्यो म्हणजे स्लो मिटींग जावप जाय. टास्क फोर्स आसतना आमी वचून थंय आनी ढवळाढवळ करूं शकना. टास्क फोर्स हांवें पयलीं काम केलां, ते चेअरमॅनाक आमी कॉल करून पयलीं तांकां मिटींग घेवपाक लायल्यो फास्ट. तेजे उपरांत 4-5 तेंच्यो मिटींग जाल्यो आतां. तेजे उपरांत तो रिपोर्ट येवपाचो आसलो हैदराबाद. त्या रिपोर्टा खातीर पाठपुरवठा करून तो रिपोर्ट सुद्दां तेमी हाडलो आनी आतां थंय कन्क्लुजन येता की फुडें कितें काम करपाक जाय, कितली मायनर कितें जे कितें कामां आसा ते तेमी आतां सजेस्ट केल्लें आसा. तेजे प्रमाणे फुडें काम जातलें. डिटेल जाल्यार हें येतलें कितें काम करपाचें आहा तें तुमकां एक दीस घेवन हांव एमएसा घेवन तुमकां बसयतलो सांगता. म्हणटकीर हांवें सांगलां कित्याक हांवें हाती घेतले उपरांत अवघी म्हाका 3-4 म्हयने जाता ते 4 म्हयने. तितून भितर हांवें पयलीं कितें केलें म्हणल्यारच सायमल्टेनियसली हांकां फॉलोअप करता आसतनाच ज्यो एक्टिविटी बंद पडली, उदाहरणार्थ
सुरसे केसरबाई पुरस्कार बंद पडलो 4-5 वर्सां बंद आसलो परत चालू केला आहे फाउंडेशन दे आम्ही परत चालू केलो ज्यो ॲक्टिव्हिटी बंद पडलेल्यो त्यो परत चालू जावच्यो अशी ह्या पद्दतीन आमी सगळ्यो ॲक्टिव्हिटी परत हे करपाक गेले आसा आनी मेन टायम आमची मिटींग जाली तुमी टॉपीक काडलो म्हणून सांगता हांव की आमकां एकाडेमीक वचून आमी दिल्ली मिटींग घेतली आनी तेंच्या सहकार्यान पयली मिटींग हांगा कार्यक्रम जाय ते अकॅडमी मार्फत सुद्धा कार्यक्रम आता आमी आंखले आसात तेचो फुडार दिश्टी पडटले म्हणजे कार्यक्रमूय उरपा जायना आनी त्याच बरोबर हांगाचे जे कितें उरलेले आसात त्या कामाक जे फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन करून घेवपा खातीर टास्क फोर्सा कडेनूय फॉलोअप करून त्या कामाक चालना दिल्ली आसा तूं आन्सर ना त्यांचे रिपोर्ट सगळो येवन सविस्तर आसत न्हू तेजेर हांव तुका परत सांगतलो साखळेच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला गाडी या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या सागर राऊळ या दुबाविताक पुलिशेन गोंयांत हाडला शैला हिचो खून करून या दुबावितान फुजो काडिल्ल्यो 20 मेक सांजे वेळार दिवचल आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ठाणे मुंबय हांगा या दुबाविताक अटक केली सध्या ताका दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा कुशावती जिल्लो जाल्या उपरांत केपें हेडक्वॉर्टर जावचो अशें केपेकार आनी सगळ्यांकूच दिसता अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार सांगता केपें हेडक्वॉर्टर कित्याक जावपाक जाय हें आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलां हेडक्वॉर्टर हे केप्याच जावपाक जाय अशें कवळेकाराचें म्हणणें आयकात केप्यां जे कुशावती म्हूण जिल्लो आमचो जाले उपरांत केप्यां भितर केप्याक आमचो हेडक्वॉर्टर जावचो वो आमच्या केपेकारांक दिसता आनी आमच्या सगळ्यांक दिसता आनी त्या पद्दतीन कित्याक हेडक्वॉर्टर केप्यां जावपा जाय हें आमी डेलिगेशन हाडून सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी पटोवन सांगलें आसा कुशावती हें नांव एक परफेक्ट नांव दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर जे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याकच जावपा जाय हें हांवें पयलींच्यान सांगलें आसा कित्याक केप्यां कित्याक जावपा जाय केप्यां आतां तालुका जो आसा तो हाजे पयलीं सुद्दां सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून केप्यां एकच आसलें सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस उपजिल्हाधिकारी तेजे उपरांत काणकोण जालें तेजे उपरांत धारबांदोडा जालें हे तेजे उपरांत जालें पूण तेज्या पयलीं फक्त केप्यां भितरच सगळें आसलें उपजिल्हाधिकारी म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार फक्त केप्यां आसले ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टा वयले सब डिस्ट्रिक्ट केप्यां जे सगळे एक्टिविटी जे आसात कोर्ट जातो आसतलो तो सगळी ऑफिसी आसतले मामलेदार आसतले डेप्युटी कलेक्टर आसतलो DYSP आसतले A to Z सगळे केप्यां आसले टोटल सगळे आनी अशें आसतना हांगसान चलता आसतना आतां खंय चारय तालुके एकठांय करून जे जिल्लो जाता ही बरी गजाल आमी स्वागत केल्लें आसा आनी अजून स्वागत करता पूण हेडक्वॉर्टर हे केप्याकच जावपा जाय यातले शिफ्ट जावपाचो प्रश्नच येना आनी खंय करपाचो आनी ताका आमी सपोर्ट करतलो हें जावचें ना केप्यां मतदारसंघा भितर सगळी फॅसिलिटी आसा आज केप्यां भितर सगळीं ऑफिसां आसात नवी ऑफिसाचे जिल्लो म्हणून डिस्ट्रिक्ट म्हणून जेन्ना ऑफिसा खातीर जागो जाय तो जागो सुद्दां खूद कलेक्टराक आमी दाखयल्ली आसा नवी प्रिमायसीस आमची रेडी जाल्ली आसात तेजे 2 फ्लोर आमी हांकां आतां सद्या टेम्पररी दिवपाक शिफ्ट करपा खातीर तांकां दाखयल्ले आसात आनी ताजे भायर आमचे कडेन गव्हर्मेंट लँड आसा जेणे करून फूल फ्लॅश सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना त्या जाग्या भितर हे करतात आमी 3 सायटी दाखयल्ल्यो आसात म्हळ्यार खंयच अपुरे ना म्हणजे ह्या वाटेन प्रत्येकाक खंय करपाचो खंय मागपाचो ही प्रत्येकाक रायट आसा कोणी मागले आनी हें केलें म्हणून कोणा वायट म्हणना पूण केप्याक जावपा जाय हो आमचे केपेचे सगळे जाणकार लोक किंवा तज्ञ लोक आसात हेमी सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक आपूण म्हणजे मेळोवन सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टर जे आसात ते केप्याक जावपा जाय आनी म्हणजे हांव फूल तांकां म्हणजे सहमत आसा की केप्यां हेडक्वॉर्टर म्हणजे केप्याकच जावंक जाय इतिहास आहा आज सुद्दां दिया पॅलेस म्हणून आहा थंय हेजे पयलीं गव्हर्नर पॅलेस म्हणून काम थंय जाय सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो कितें आसा त्यो केप्याक जाय जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां हेजे पयलीं भरप न्ही काणकोण जावन ते सांगे धरून त्या सावड्डी मतदारसंघाचे केप्यां येवन नॉमिनेशन फॉर्म भरप जाय आतां त्या भागांनी डेप्युटी कलेक्टर जाला म्हणून ते हे जाल्ले आसात म्हणजे केप्याचो इतिहास आहा हांव आतां म्हणटा म्हण न्हू की केप्याकारांक दिसता अशें जातलें म्हूण ना तें म्हणून ते केप्यां जावूंक जाय म्हणून सगळ्यांचे तशें हें आहा की केप्याकच जावंक जाय तुम्ही आमदाराचे उतरांक सहमत आसा अरे आमी तेच सांगला न्हू आमी सहमत आसा म्हणल्यार आमी केपेकारांक जाय ते आमी पयलीं सांगत आसात MLA सांगता बरी गजाल तितून आनी दुमत ना बरी गजाल जर तो घेवन फुडें सरता बरें तें बरें
फुडें एक्सपान्शन करपा खातीर जे आतां अवेलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फुडाराक आनी करपा खातीर जेन्ना सगळ्यो आमच्यो जागे गव्हर्मेंट जागे आसतना म्हाका दिसना अशें जातलें अशें म्हणून की हांगा उरपा जाय उरतलें. गोयच्या राजकारणात महत्वाची घडामोड घडल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो अध्यक्ष आणि संस्थापक वांगडी मनोज परबान राजकारणाक राम राम करपाची घोषणा केल्ली. त्या उपरांत आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन ताचो राजीनामो स्वीकारलो. हाच्या फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी राजीनामो दिवचो ना अशी माहिती आरजीपीच्या अजय खोलकरान दिली. पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना, मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचलेच कमिटी चेअर म्हणून करिना. दुसरी गजाल जी सकाळी आमी सांगपाक आमकां तितलो टायम मेळोंक ना कित्याक सगळो वातावरण इमोशनल आसलो. आमी परत सांगता की रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट आणि जेन्ना एक एंटिटी जाता ती असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल सोडून गेलो नाल्यार एक एमएलए पार्टीन आसा तो दुसऱ्या वाटेन स्प्लिट करता नाल्यार दुसऱ्या वाटेन मडगांव मिटींग चेअर करून दुसरो एक ग्रुप करता अशें जायना. इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर पार्टी चलना. पार्टी इज ऑलवेज असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. सो पॉलिटिकल पार्टी एज अ एंटिटी ही चालूच उरतली. आमचें काम चालूच उरतलें आणि हे डिसिजन आमी घेतलेले आसा. मात कितें जाल्यार ते सगळे आमी सगळे मेंबर्सांक ऑफिशियली जेन्ना मेळटले तेन्ना सांगतले. सध्या टायम मेळिल्लो आसा हे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाचें. मात पॉलिटिकल पार्टी ही आमची चालूच उरतली. अशें ना की प्रेसिडेंट जो आमचो गेला म्हणून आमी सगळे रिजायन जातले आनी आमी सोडटले. आमी कोणूच ही पॉलिटिकल पार्टी रिजायन जायना. आमी खंयचोच मेंबर हांगा बसला ते रिजायन जायना. बाकीचे मेंबर्स आमचे कोण रिजायन जायना आणि आमी कमिटीन सगळे आसा तशेंच आसा आणि पार्टी फुडें व्हरपाक आमी तत्पर आसा आनी रेडी आसा. ब्रेल इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेल्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक व्हडलो भोवमान मेळ्ळा. स्टार प्रवाह आणि जिओ हॉटस्टार हांच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक प्रतिष्ठीत सिल्वर एबी पुरस्कार जाहीर केला. प्रसार माध्यम आणि सामाजिक जागृताय मळार हो उपक्रम खाशेलो जाला आणि सकाळ गटाच्या या यशाची सगळ्या पावंड्यार तोखणाय जाता. गोय सरकारान एक परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत आणि साधन संपत्तीचो कार्यक्षमतेन वापर करचो अशें आवाहन केला. या निर्देशाप्रमाण कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करचो, कार्पुलिंगाक प्राधान्य दिवचे, गरजे भायर प्रवास टाळचो आणि शक्य जाल्यार व्हर्च्युअल मीटिंग प्लॅटफॉर्माचो वापर करचो अशें जाहीर केला. मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये उपरांत हो निर्णय घेतला आणि हाचे फाटलो हेतू प्रशासनात टिकाऊ आणि पर्यावरणाक अनुकूल प्रवास पद्धतीक चालना दिवप हे स्पष्ट केला. साखळी सुपाची पूड हरवळे वाठारात हालींच केल्ल्या रस्त्याक खड्डे पडल्यात. देखून येवपी पावसात हो रस्तो पुरायपणान काबार जावपाचो भंय नगरसेवकान उक्तायला. देखून हे काम रोखडेंच बंद करचें, ना जाल्यार आपूण स्वता उच्च न्यायालयात वचून हे काम बंद करतलो अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगान हांणी दिल्या. भावानो भयणीनो, आज तुमच्या मुखार परत हांव एकदां येता. साखळे म्युनिसिपॅलिटी एरियान
जे जे कारनामे घडटा ते तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता हांव. पळय हो आमचो स्टेट हायवे आयज जवळ जवळ 300 मिटर हो ब्लॉक केल्लो आसा आनी हेजे पावसाळ्यान भर पावसाळ्यान काम चालू आहा. काल रस्त्याच्या खडी 2-3 दीस पयलीं खडी घातलेली आनी काल हेजेर रोलर भोंवडायला इल्लेशें म्हाका डांबर घातला. हो जो रस्तो आसा हो रस्तो करपाक किमान म्हाका म्हाज्या हिशोबान 10 ते 15 लाख रुपया खर्च जाला आसतले आनी हे सगळे खर्च वायफळ खर्च. हो वायफळ खर्च असल्या कारणान आमचे तुमचे पयशे हे सगळे रस्त्यान दपगायचे वयतले. हो रस्तो फूल पावसाळो काडचो ना 8 दिसां भितर. आतांच तुम्ही पळया तेजे कितके खड्डे पडले. ते काल रस्तो गेला, काल सांजचो रस्तो ओपन केला पब्लिकेक आनी तो रस्तो ब्लॉक केला. तो रस्तो कित्याक ब्लॉक केला? कितें तुमचो प्लॅन आसा? आमच्या कॉन्सिला वांगडा तुमी डिस्कसच करचे ना. सगळ्यो गोश्टी तुमकां जाय तशी परस्पर जातल्यो. GSIDCच्या अंडर 2 वर्सां पयलीं आमकां फ्रॉम हॉस्पिटल जंक्शन टील सुपाचे फूड रोड वायडनिंग करता म्हणजे प्लॅन आमच्या वांगडा तुमी शेअर केला. खंय तुमी 25 मिटर म्हणटा, खंय तुमी 10 मिटर म्हणटा, खंय तुमी 9 मिटर, खंय म्हणजे 19 मिटर म्हणटा. लोकांचे आमी आमचे CP गेले लोकां कडेन कंपाउंडां काड म्हणून सांगपाक. थोड्यांची कंपाउंडां काडली, थोड्यांची वेतभर काडली, नवीन कंपाउंडां बांदूनय दिल्या. हो गव्हर्मेंटचो आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो. हो पयसो त्या कामाक वापरता जाल्यार शिस्तबद्ध पद्दतीन वापरूंक जाय. पयशाची नासाडी करूंक जायना. आनी हो जो प्रोजेक्ट कितें आसा जाल्यार तो लोकां वांगडा शेअर करूंक जाय. आमच्या वांगडा कॉन्सिला वांगडा शेअर करूंक जाय. तुमी प्लॅनान ते कशे चेंजीस केले ते आमच्या मुखार तुमी हाडूंक जाय. आनी कांय न्हय 300 मिटर खणून तुमी कितें करतले? फुडें कितें? हांगा 300 मिटराचेर तुमी केलो व्हडलो रूम केलो. फुडें वचून कितें करतले? फुडें खंयसून बायपास करतले तुमी रस्तो? लोकांक त्रासान घालनाका. येन पावसाळ्यान CMन 2-3 दीस पयलीं पत्रकार परिशद घेतलेली. पंचायत घेतल्यान तेतून सांगलेलें की आपूण ह्यान फुडें एक रस्तो खड्डो दिवपाक मारपाक दिवचो ना म्हणून, खड्डो रस्तो खणपाक दिवचो ना म्हणून. तुमी आतां मुखार वचून पळयात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खणटा, पायपलायन घालता, थंयसून पावर केबल घालता, परत व्हडले खड्डे मारता, भितरसून मशीन घालून पायपलायन पावर केबल घालता. हे कशें जाता? पावसानूच तुमकां कामां सुचता की परत तुमकां ती कामां करपाची आहा, रस्ते पाड करपाचे आसा, लोकांच्या जिवाशी खेळपाचें आसा. म्हाजी एक तुमकां सगळ्याक नम्र विनंती. तशेंच हांव हायकोर्टाकूच सांगूंक सोदता तुम्ही सुमोटो दखल घ्या. हे लोकांच्या त्रासान घालतात. पावसान 15 मे पर्यंत डांबर घालपाचें ना, 15 मे पर्यंत रस्ते खणपाचे ना. हे सगळे गायडलायन्स आसतना हे जर खणटात जाल्यार हे लोकांच्या जिवाशी खेळटा. आनी हे जर एक्सिडेंट हांगासर एरियांत जाय जाल्यार ह्या भागांतलो आमदार रिस्पॉन्सिबल आसतलो. तेणें त्वरीत ते सगळे कारवाई आहा त्यो बंद करच्यो. पणजेंतल्या सांतिनेज हांगच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखे मुखार रस्तो खचिल्ल्यान महापौरवान पळोवणी केली. तपासणे उपरांत ही घडणूक पोरण्या भुंयगत लायनीक लागून घडला अशी शक्यताय महापौरान उक्तायल्या. शारांतल्या अशाच धोक्याच्या सुवातीची लोकांच्या सुरक्षे खातीर तपासणी जातली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. दुरुस्तीचे काम बेगोबेग पुराय करपाची सुचोवणी संबंधीत खात्याक महापौरान दिल्या आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण गरजेचे उपाय करतले अशेंय तांणी सांगलें. आयज पयलें जाल्यार थिंगा सकाळी रस्त्याचेर कर्व जालो थंय आनी फुडेंय वडा कडेन थंय देंवलेलो आहा रस्तो. सो हेचेर कितें सांगलां? So this one next to SBI. The engineers have said it's an old line, old cable line from 2018, 2019. Not related to smart city in any way. So that the drill bit was left inside and the road has collapsed. So what we told the engineers to do is basically we are filling the hole, putting concrete, leveling it, and putting bitumen on top of it. The idea now is we don't want anyone to be injured. People are breaking the hole is pretty deep. They are breaking the road a little bit more, and they're going to level it a little later. This is a switch blockage. This is something else that they're going to do. Now I think there is one small one is settled a little bit. So once after this we will go that. So I will go to that other area. So I told the engineers also to go take one round, check and see whether there is a settlement, we'll open that area, level it and everything is really close. धोकोदायक अवस्थेत आणि कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगावच्या होली फॅमिली इमारतीचो काय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन मातये भरवण केला. इमारत कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. फाटल्या वर्सा इमारतीचो काय भाग कोसळिल्लो. आता मेरेन वट्ट 21 इमारती धोकादायक आशिल्ल्याचे निश्चित केला अशें उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी सांगले. NDT अहवाल मेळ्ळे उपरांत उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती मोडटले अशेंय तांणी सांगले.
टोटल 21 बिल्डिंगी आसा एज पर म्युनिसिपालिटीन आमकां जे लिस्ट दिला. देर आर 21 बिल्डिंग्स. आमी टोटल 7 बिल्डिंग इन्स्पेक्ट केल्ल्यो अलॉंग विथ PWD आनी म्युनिसिपल इंजिनियर्स. तातूंतल्यो 2 बिल्डिंग तेणी आमकां रिपोर्ट दिल्लो की तेंची थोडी डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा, ते उडोवपाक पडटले. सो आमी कलेक्टराक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आनी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 30 ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट ऑर्डर पास केली. सो PWDन आयज मॉर्निंग होली फॅमिली बिल्डिंग आसा तेजे ते स्ट्रक्चर रिमूव केला, जे डेंजरस जे आसा पडपाक शकता तेंच्यान ते उडयला. आनी एक बिल्डिंग आसा डायस बिल्डिंग, तेचे आयज इवनिंग ते स्टार्ट करपाचे आशिल्ले, तेंचो रिपोर्ट कळटलो बाय टुडे इवनिंग. आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडली घोशणा केली. बाणावली मतदारसंघातल्यान आपूण स्वता लढयतलो जाल्यार नुवे मतदारसंघातल्यान आपली बायल विओला पाशेको वेंचणूक लढयतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मडगांवांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत मिकी पाशेकोन हाच्या आदी 3 फावटी बाणावली मतदारसंघातल्यान जिखून आयल्याची याद करून दिली. ह्या खेपे बाणावली सावन वेंचणूक लढयतलो अशें ताणें सांगलें. तशेंच ताची घरकान्न विओला पाशेको नुवे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतली अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच खंयच्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय आजून घेतलो ना आनी ते लोकां खातीर सरप्रायज आसतलें अशेंय ताणें म्हणलां. तशेंच काँग्रेस पक्षांत पयशाच्या बदला तिकिटीची विक्री जाता, हाका लागून काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्यार लेगीत आपूण ती घेवचो ना असो सणसणीत आरोप ताणें पत्रकार परिशदेत केला. 2012 वर्सा काँग्रेसीचो निषेध म्हणून ताणें भाजपाक तेंको दिल्लो, पूण आतां काँग्रेसींतले जायते फुडारी काँग्रेसींतल्यान भाजपाक उडयो मारतात अशी टिका ताणें केल्या. आपल्या पुराय राजकीय कारकिर्दीत आपणें केन्नाच भ्रश्टाचार करूंक ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. कोणेंय सिद्ध केलें जाल्यार आपूण राजकारण सोडपाक तयार आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं मिकीन केल्ल्या ह्या विधानाचेर आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात. मिकी पाचेको ऑलरेडी एकदा निवडून आयिल्लो आसा आनी सदांच तो कॉन्टेस्ट करता तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कॉन्टेस्ट करता. सो वेदर हीज कमिटमेंट इज टुवर्ड्स पीपल ऑर इट इज ओनली टुवर्ड्स पावर, म्हणजे खंयच्यान निवडून येवंक शकता थंयच आपूण कॉन्टेस्ट करतलो. आनी जर ताणें लोकांची कामां केल्ली जाल्यार परत तो निवडून येतलो आशिल्लो. आनी ही हॅज नॉट बीन इलेक्टेड अगेन since his previous stint as a MLA. So हातूंतल्यान म्हाका कळटा की I think he has not been able to convince people that he is the right representative. ताका परत ट्राय करून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. पारदेसांतल्या शापोरा जेटीची दिसान दीस वायट स्थिती जायत आसा. सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केला. सरकाराच्या आदेशा प्रमाण नुस्तेमारीक राज्यांत 2 म्हयन्यां खातीर बंदी आसता. मात शापोरा जेटीचेर थळाव्या नुस्तेकारां खातीर मे म्हयन्यांतूच ही बंदी लागू जाता. सँडबार हो हांगच्या दर्यांतलो मुखेल आडथळो. मात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री ह्या विशीं कांयच करिना. सरकारान चिंतला तरी कितें असो प्रश्न शापोरा फिशींग बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष बलबीम मालवणकार हांणी उपरासला. पळयात. एक जेटीच्या संबंधात सांगून 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 हांव आतां अर्दो सोंपलेलो आहा. म्हाका सोकोन हे जेटीर हांवूच सोंपतलो. आयज पळयतले, आयज आख्खे इंडियेभर सगळ्यांक डबल सबसिडी आहा आनी फक्त एकूच गोंयान आहा. हो डबलूय सरकार न्हू, सिंगल न्हू, हो सगळो आपूण पोट भरी सरकार. कित्याक आयज आमचे बोटकाराचे गोंयचे जी सबसिडी आयज 2-3 वर्सां पळय सोंपयले आमकां. आज बोटकार सोंपात गेले. आतां तूं पळयतले जेटीची हालत पळय, हे करता. आयज आमची MLA येयली, आमचो मिनिस्टर व्हडली मिटींग घेतली, वर सोंपलें. जाल्यार अजून ही धाकणी पडना, अजून तेंय बोब मारून आमी करता आनी अजून तेंचो नांव निशाणी ना. आयज हे नस्त खोलयता म्हटलें. आज 1 म्हयनो आमकां कित्याक जालो बंद केल्यार खबर आहा तुका? नाल्यार आमचे कितकेच जाण मरतले, बोटी फुट्टल्यो थंयसर, कितके मनीस मरतले. हांव नको ते मनीस मरपाक लागून हे मुसुणेची थडी मारल्या बीन जाल्यार तेका लागून आमकां जे पळय तें कितें घडटा तें पळयत तूं नसताचेर. कित्याक आमकां खलयले. आज 8.5 कोटी म्हणून सांगल्यो, 25 बार्जी काडल्यो. 25 बार्जींनी हे नस्त खोलोंक हाका शकता ह्या सरकाराक हिम्मत आहा जाल्यार हेणें दाखोवचें. आनी खूब बरोवन दिल्लें आहा. फिशींग आतां 1 म्हयनो जालो, आतां दिसता मागीर म्हयनो जालो पळय चालू आहा पळय बोटी काडप. गोंयान बाकीच्यो जेटी आहा तेंचेर फिशींग केन्ना बंद जाता? तेंचे फुडें आतां तेंचे चालू आहा. आतां एक तारखेक जातलें. तूं पळय पणजेचे वयता, सगळे वयता. आमकां हांगार वयता जाल्यार थंयच मरतले आमी फुटोवन. आतां आमचे पळय कितें वसाड जाता ती. सरकारान हे बाबतींत कांयच करूंक ना अशें तुमकां म्हणटात? सरकारान करता म्हणून सांगलें, आमकां फटयलें, फक्त हाडयली आनी फकत आमकां नांवान
त्यांची पोटां भरली ते अजून आमच्या नसता कांय खोलोंक ना कांय जावंक ना दिसता हें पळय मरे 8.5 कोटी आनी हें कितें 17 कोटी खंयचे हें पयशातून तुमी जनतेचे पयसो पळय खातात हें करतात आमकां सबसिडी दी तुमी करना थंय आमी कशें तरी वयता पोट भरताले आसलें तें पाड घालून हांगर खोल्लें हें म्हणजे दिसता पळय मरे बोटी वयर काडटा पळय सध्याचे जे फिशिंग मिनिस्टर आहात निळकंठ बाब हळर्णकर यांच्याकडे तुमची भेट जाली आता उलोवप जालें हेच्या कडेन वचोन आमी भेट घेतली तेजे कडेन तेका आफयलो तो फक्त कितें करता तो दुसऱ्या MLAक भियाता तो तेका कॅबिनेट मिटींग उपकार ना तेका मिनिस्ट्री बीन तेका उपकार दिवचलच्या पिराची कोण वाठारात मनसुना पयलींची प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ओंदू ह्या वाठारात हुंवार येवपाची शक्यताय आसा तशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात उंटगराचो पावस पडटकीच पिराची कोण वाठारात उदक तुंबून घरादारांनी उदक घुसता दिवचलचो 4 लेन बायपास करतना पिराची कोण वाठारांतल्या न्हंयच्या फाट्याचेर पूल बांदला तेन्नाच्यान पावसात न्हंयच्या फाट्याचेर उदक भायर फुट्टा देखून वाठारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता आता तर पुला लागीं न्हंयच्या फाट्यात भरपूर रान वाडला देखून ओनू पावसात ह्या वाठारात गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यता आसा आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आसा पिराची कोणागा आसा हांगा तुमी पळयता आसतले आतां मनसूनचो टायम सुरू जाल्लो आसा मनसून येवपाचें तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली म्युन्सिपालिटी की तुमी बेग्यांतले बेगीन ते नाले उसपया गटार उसपया तुम्ही जो मिटींग घेतलेली जॉईंट मिटींग त्यांच्यानी ऑलरेडी घेतलेली कलेक्टरान बीन WRD PWD घेवन तेन्ना आमच्या आतां अशें लक्षान येयलें की पावस पडपाचो आसा अजून काम जाल्लें ना आमची एक रिक्वेस्ट आसा म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी WRD जो व्हाळ आसा बायपासाचो तो अजून तसो रिटर्न क्लीन जाल्लो ना तर बेग्यांतले बेगीन तांच्यांनी क्लीन करचो जेणे करून ते पाणी न्ही लोकांच्या प्लॉटांनी घरांनी येवपाची शक्यता आसा हाज्या पयलीं अशीच बुट्टी येयलेली आसा जशीच पिराचे कोणी दिवकार जे आसा थंय आमी तो प्रॉब्लेम जातालो आमदाराक सांगून आमी थंय रिटर्निंग वॉल घातलेली आसा तरी थंय रिटर्निंग वॉल घालूनूच थंय इश्यू जाल्लो आसा हांगा तर रिटर्निंग वॉलू ना आमची अपेक्षा बेग्यांतले बेगीन तो गाळ तरी एटलिस्ट उसपोवन बेग्यांतल्यान कंप्लीट करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा अशी सोय करची कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता आनी कलेक्टर मामलेदारा कडेन मागता डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आमी लेटर केल्लेली आसा सगळ्यांक की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हें काम पूर्ण करचें की हाय सेकंडरी पासून मांद्रेकर वाडा तो साश्टी वाडा आनी आमची भितुरली जी आसा वर्ता वाडा जो शेट्टीच्या देवळा कडल्यान वयता तो ती वाट सगळे नालो बी सगळे तुंबलेले आसा बेग्यांतले बेगीन क्लीन करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा काळजी घेवची मी पिराची कोण देवकीनगर हांगा रावता आणि पावसांनी वयल्या म्हणजे नाल्याचें उदक भायर सरता आणि घराकडे पावता आणि घरा भितर बीन पावता तेका लागून तुम्ही कितें तरी तेचेर विचार करपाक जाय उदक भरले काय तुमचे प्रॉब्लेम कितें येता आमच्या घरान भितर उदक उरता आणि भायर सरपाक मेळना म्हणजे व्हडलो पावस पडटा पावस पडटकनी उदक भितर येता घरा भितर गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल